Deva solo ang pois gela ata tori lagi sorda pat kavato sai Dios sola ata tori portunieta Zaidi borsa patkan maula ata tori olgun geta baboy nachi patok kela ata tori mafi magda मोगोचे बाबडीनो सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुकाय देव बरो दी. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नावी आमीन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापा समोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या पावां भयणांनो, आयजतान आमी प्राचीत काळान प्रवेश करता. प्राचीत काळ शूभ काळ आमच्या जिवितान फावो ती बदलणी हाडूंक हो काळ एक बरो सोयीक. 40 दिसांची ही नवसन्नेची यात्रा गोबराची खुणां घेवन आयजतान आमी सुरू करता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुमच्यो बऱ्यो कन्यो मनशां हाचेर दाखोवचे खातीर करूं नाकात. खरी नवसन्नी आमच्या काळजांतल्यान सुरू जावंक जाय. ही नवसन्नीची फळां म्हळ्यार आमच्यो बऱ्यो कन्यो. आमच्या जिवितान ह्या प्राचीत काळांत नवसन्नी हाडूं. आमच्यो बऱ्यो कन्यो मनशां हाचेर दाखोवचे खातीर करिनासतना जेजूचे गोवाय जावंक हे मिसाचे भेटेन भावार्थाचे खतखत्यान वांटो घेवया. मोगोच्या बाबडीनो जशें परी आतांच आमच्या बाबान सुरवातेच्या उतरांनी आमकां उगडास केला. आयज आमी गोबराच्या बुधवारा आमी पावल्या एश वेनेसडे. कितें भाशेन आमचे कुडीचेर आमी गोबर घालून ह्या खेरीत कुरपेच्या काळान आमी भितर सोदता. आनी तशे परी आमी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां हो काळ आमकां खेरीत कुरपेचो काळ देवाच्या मोगाचेर ताची काकलुतीचेर नियाळ करून आमच्या जिविताची नवसन्नी करून देवाशी परतून येवपाचो काळ. तर ह्या काळाचो आमी बरो फायदो काडूंक आनी जी खुणां आयज आमी वापरतल्या आमचेर गोबर आमी घेतल्या ही भायली खुणां आमचे भितरले नवसन्नेची खुणां जावंक आमकां कितें भाशेन देवाची कृपा ह्याचे मिसाचे समर्पणेन मागून घेवया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमचे बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वोंदावण्यो आमी दोमावन दवरूंक जाय. ह्या खातीर पिराशीत काळाची दोणवण आमी आयज सुरू कोत्ता ती शेवट पर्यंत भोगतीन सांबाळूंक आमकां बोळ दी. आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतिवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमीन. जोयल प्रोवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. आजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून रुदन करून
हास्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. तुमची आंगोस्त्रांनूय तुमची काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात, कित्याक तो मोवाळ आनी काकलूटसार, व्हडे सोंसणीकायेचो आनी दोयाळ काळजाचो, कास्त लायल्यार पुर्यान आपुणूच चुरचुरता. कोण जाणो जायत तो घोडये तुमचेशी वळत आनी काकलूट दाखोवन तुमकां बोक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समर्पूंक एक दान आनी पिणें दवरीत. सियोनांत एक तुरतुरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फॉर्मायात, जोमात बुरात पोरचेक एकठांय करून एक पवित्र सोबा भरून हाडात. जाणट्यांची जोमात बुरात भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बाळांक पर्यान. न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मदें याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या मुणयाऱ्यांनी रुदोन करून म्हणचें, सर्वेस्परा तुजे पोरचेक बोगोस. तुजें दायज केडण्याचो माल जावंक निर्मू नाका. ताच्यो मस्कोऱ्यो करूंक तिका राष्ट्रांच्या हातांत दिवं नाका. ताचो देव खूंय आसा अशें राष्ट्रां मदें कित्याक म्हणटली. तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान भरून आपले पोरचेची काकलूट केली. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावनी. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता. परतून म्हणुया, काकलूट सारा देवा काकलूट करून दाखय. भोव कोनवाड्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोत धुवून म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो खाड म्हाका निर्मळ करून दवर. आमचो जबाब, आमची तुजी काकलूट मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव ओळखून घेता. सदांच म्हजें पातोक म्हजे मुखार देंवता. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच ओकमानला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. आमचो जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कोडसो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. आमचो जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मोनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयाक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरची पातकी परतून येतले सायबा. आमचो जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागता. भाग्योत पावलोन कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत
आनी आमचे उदेशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती करता. देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सवें आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांव तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें. उद्गाराक उबीं रावया. आज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, चोत्राय दोरात तुमच्यो बऱ्यो करुण्यो मनशां हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मोजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मोजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यांचेर उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसल्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन कोंतीचें रूप तुमी घेवचें न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बरोबर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिसती पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी ह्या खेरीत कुरपेच्या काळान आमी भितर सरता, जाका आमी म्हणटा पिराशीत काळ वो कोरेस्माचो काळ. आनी आयज थावन जी आमची यात्रा नवसुनेची आमी सुरू करता, यात्रेची तेंगशी जावन आसा जेजूच्या जिवनपणाची वो पास्कांची परब. आनी हे पोरबेक आमी पुर्ती जावचे खातीर पयली सुवातेर गरज आसा ह्या काळाचो आमी बरो उपयोग करूंक, बरी करून आमच्या जिविताची नवसुनी करूंक. आनी हेंच करूंक बाबडीनो आयची तिनूय वाचपां आमकां उजवाड दितात. कोण भाशेन आमी आमच्या जिविताची नवसुनी करची ती. आयचें पयलें वाचप आमी जोएल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां. हे वाचपान कितें भाशेन हो प्रवादी
पयली सुवातेर तो म्हणटा देवाशी परतून यात. तुमचो देव काकूसाद देव, दोयाळ मोवाळ काळजाचो देव, सोंसणीकायेचो देव. तुमचो देव खरेंच विस्वाशी मोगान भरलेलो देव. देखून असल्या तुमच्या देवाशी तुमी परतून यात. पातक करून तुमी देवा सोशिल्लीं पयस गेल्ल्यात. आतां देवाशी परतून यात, कित्याक देव तुमकां भोगसूंक रावता. तुमची आंगोस्त्रांनूय तुमची काळजां पिजात. एके भाशेन ह्या उतरांनी तो तांकां जिविताची नोंदणी करूंक आपयता. बाबडीनो, ह्या देवाच्या उतराच्या एके भाशेन ताच्या आदीं इल्लो बॅकग्रावंड आमी जाणा जावंक जाय. आमी जाणा इस्रायल पोरजेच्या जिवितान कोण भाशेन देवान कितलो मोग हे पोरजे सवें वतलो. कितले पावटी हे पोरजेक देवान भोगशिली. जायते पावटी पोरजा देवाचेर अविस्वाशी जाली, देवा सोशिल्ली पयस गेली आनी देव तिका परत परत आपणा सोरशें आपोवंक जायते उपाय वापरता. तेन्ना खंय ही पोरजा एके भाशेन देवा सोशिल्ली पयस गेल्ली, पातकाक लोभ दवरली आनी तेन्ना देवान खंय तोड धाडले. लोकस जे भाशेन आमी जाणा जेन्ना इस्रायल पोरजा गुलामपणान आसली, इजिप्ताक आसली, देवान तोड धाडले. ही एक जावन आसली एक प्लेग कशी त्या काळार. कित्याक फारो इस्रायल पोरजेक सोडूंक तयार नासलो आनी अशें त्या काळार देवान असली प्लेग धाडलेली, थोड धाडलेले. ते भाशेन आतांय देवान थोड धाडले. हे थोड येवन लोकस येवन तांची शेतां भाटां तांची खावन उडयली. एके भाशेन त्या काळार दुकोड कसो आयलो. तेन्ना बाबडीनो, इस्रायल प्रवादी देवाचें उतर हे पोरशेक ताणें पोरगोट केलें. यात देवा सोरशीं परतून यात. तुमचें वायट जिवीत तुमी सोडून दियात, कित्याक देव तुमचें सवें दोयाळ मोवाळ काळजाचो. देखून देवा सोरशीं परतून यात. हो संदेश बाबडीनो अशा दुसऱ्या वाचपांतूय भागून पावलो. कोरिंथकारांक बरयल्ले चिठीन तो म्हणटा देवा सोरशीं परतून यात. शुभ वेळ तोच, तारणाचो दीस तोच. आमी जाणा खेरीत भाशेन भागून पावलोन आपल्या जिवितान देवाची काकलूत अणभवली. तोय आपली पोसकताय ओळखून घेता की एका वेळार आपुणूय एक पातकी कसो तो पयस सभेक दुमाळो दितालो. पातक्या मोदें पयलो पातकी म्हूण आपूण ओळखून घेता. आनी एके भाशेन आतां तो म्हणटा हांव जून आसा देवाचे दोयाळाचो दूत. आय एम एन एम्बेसेडर ऑफ गॉड्स मर्सी. देवा सोरशीं यात, कित्याक देव तुमकां भोगसूंक रावता. देव जावन आसा काकलुसा देव, मोगाचो देव. म्हणटच हो जावन आसा शुभ वेळ तुमकां परत देवाशी येवपाचो. तो बाबडीनो, ही दोनूय वाचपां आमकां एके भाशेन उगडास कोत्ता की आमचो देव एक क्रूर देव न्हय, एक बदलो घेतलो देव न्हय. Not a revengeful God, but a God is always there with open arms to forgive us. देव आमकां सदांच भोगसूंक तयार आसलेलो देव, कित्याक ताचें काळीज एका सागोरा भाशेन मोगान भरलेलें. तले बाबडीनो, ह्या काळान आमी भितर सत्ता तेन्ना ह्या देवाच्या मोगाचेर आमी नियाळ करची गरज. हो काळ आमकां कितें भाशेन जी वाचपां आमी ह्या काळान आयकतले हांव, तातूंत आमकां हो देवाचो मोग जो ताणें आपल्या पुता जेजू वरवीं आमकां दाखोवड केल्लो आसा तो आमी पळयतले हांव. तो काळ आमकां कितें भाशेन देवाच्या मोगाचेर नियाळून आमचें जिवीत नव सरपाचो काळ, आमच्या जिविताच्या असोकतायेचेर झुजपाचो काळ, आमच्या जिविताच्या वायटाचेर जैत व्हरपाचो काळ जावन आसा. तर ह्या काळाचो आमी बरो फायदो काडुया आनी आमकां पयस सुबा जशे परेन शिव वर्तमानांत 3 उपायांचो आमकां उगडास कोत्ता. कोण भाशेन आमच्या जिवितान ही नवसनी आमी फुडें व्हरूं येता. पयले सुवातेर आमकां ह्या शिव वर्तमानान जेजू सांगता तुमचें मागणें तुमी कोत्तात तेन्ना दोंग्या भाशेन करिनाकात. सगल्यांनी पळयता ते भाशेन तुमी रस्त्याचेर नाक्याचेर मागणी करची गरज ना. पूण तुमी मागणें कोत्ता तेन्ना गुप्ती तुमी मागणें करात. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुमचो बाप तुमकां मुसरी दितलो. बाबडीनो, अखेरीत काळ आमकां कृपेचो काळ. ह्या काळांत आमी अदीक आनी अदीक मागण्यांक आमी वेळ दिवया, मागण्यांक आमी म्हत्व दिवया. आमी दुबाविणे आमी सदां मागणें कोत्ता, पूण हो काळ आमकां नवसणीचो काळ.
ओदी करून आमी मागण्या वरवीं आमच्या जिविताची नोसोनी जोडूंक आमी वावरुया. पवित्र सभा आमकां जायते मागण्याचे उपाय आमकां दिता. जावं ह्या काळान आमी कुर्साची वाटो आमी कोत्ता, ह्या काळान आमी रेतीर कोत्ता, ह्या काळान आमी पास कोत्ता. ह्या बाबडीनो ह्या ओत्मीक उपायांचो फायदो घेवन आमी आमच्या जिवितान अदीक मागण्याची मनशां आमी जावंक वावरुया. आनी जाता जाल्यार दिसपट्टी ह्या काळान मिसान वांटो घेवन देवाचें उतर जें आमकां परगट जाता हे उतराचेर नियाळ करून आमचें जिवीत नोसरूंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर बाबीनो पवित्र सभा दुसरो उपायाचो आमकां उगडास करता तो म्हणल्यार उपास. जे भाशेन जेजू आमकां सांगता तुमचो उपास देवाक दिसता ते भाशेन तुमी करचो, न्हय लोकांक दाखोवचें पासत. म्हण बाबडीनो उपास म्हळ्यार आमकां कितें भाशेन ओत्मीक बेनिफिट्स स्पिरिच्युअल बेनिफिट्स जोडपाक आमकां कितें उपाय जावन आसा. जेन्ना आमी उपास कोत्ता एक भाशेन आमची कुडीक आमी धोडमोड आमी दिता, पिराशीत आमी कोत्ता. तर ह्या उपासा वरवीं आमी आमच्या जिवितान आमी ओत्मीक उपाय ओत्मीक फळां आमच्या जिवितान स्पिरिच्युअल बेनिफिट्स आमच्या जिवितान आमी जोडूंक वावरुया. जशी परी आमचो बिस्मू साहेब आमकां उगडास कोत्ता ह्या काळान जे कितें आमी ल्हान ल्हान सॅक्रिफायस आमी कोत्ता, जे कितें आमकां सुणे आमी कोत्ता ते आमी दुसऱ्यां पासत गरिबां पासत ते आमी दिवंक आमी वावरुया. आमच्या फिरगोजांनी आतां गोरजेवंतांक आदार दिवपाक गूड सॅमरिटन फंड सुरू केल्लो आसा. तातूंतल्यान आमी गोरजेवंतांक आमी आदार दिता. ह्या काळान जे कितें आमी उणें आमकां कोत्ता ते आमी सांबाळून ह्या फंडा पासत आमी दिवन आमी गोरजेवंतां सोबें आमी गरिबां सोबें आमचो मोग आमी हुस्को आमी दाखोवया. आनी तिसरे सुवातेर बाबडीनो तिसरो उपाय जो आमकां पवित्र सभा आमकां उगडास कोत्ता तो म्हणल्यार धर्मदान चॅरिटी. ही आमी चॅरिटी कोत्ता ती दाव्या उजव्या हातान दिता ते दाव्या हाताक कळूंक फावना अशें जेजू आमकां सांगता. तुजें हें धर्म दोन धर्म कोत्ताय तेन्ना तोरतरी वाजयनाका, सगळ्यांक दाखोवंक करिनाका, पूण गुप्ती आसता तुज्या बापाक गुप्ती पळयता तो तुका मुजरी दितलो. बाबडीनो ह्या काळान अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान दुसऱ्यांचो आमी हुस्को धरुया. पयले सुवातेर हुस्को आमच्याच कुटुंबान जावं दी. एकामेका सोबें आमी मोगान वागूंक, एकामेकाक आमी वेळ दिवंक, एकामेकाच्या गरजांनी आमी वांटो घेवंक, एकामेकाची भावना आमी समजूंक आमच्या पयले सुवातेर कुटुंबाच्या वांगड्यांक सोबें हो मोग मोयपास आमी वाडोवंक वावरुया. उपरांत आमच्या शेजार सामाऱ्या सोबें जावं आमच्या गोरजेवंत भाव भयणां सोबें आमची मायग्रंट्स आसात, आमची जिन्स भासाचो भाव भयणां आसात जी वेगवेगळ्या प्रस्नांक सांपडल्यांत अदी करून ह्या पेस पिडेक लागून जायतीं कोश्टांक आकांताक सांपडिल्लीं आसात, जायत्यांच्यो सिर्वेस्यो गेल्ल्यो आसात. तर बाबडीनो ह्या पिराशीत काळान असल्यांचो सगल्यांचो आमी हुस्को करुया, तांचे सोबें आमचो मोग मोयपास आमी दाखोवया आनी हे भाशेन आमकां हे दिल्ल्या उपायांचो बरो आमी फायदो काडून आमची जिविताची नोसणी करून पुर्तेपणी पास्कांची परब समोरमूंक आमी तयार जावच्याक हे मिसान देवाची कृपा आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. मोगाच्या भावंभयणीनो, आतां आमी गोबराचेर आशिर्वादाची रीत आमी कोत्तेल्या. आमी अंदू वर्सा आमकां कॉंग्रिगेशन फॉर डिवायन वर्शीप एंड द डिसिप्लीन ऑफ द सॅक्रमेंट्स हांचो नोट अंदू वर्सा एक वेगळे भाशेन करूंक आमकां फरमायलोलें आसा तें तुमकां आमी पळयता. The priest says the prayer for blessing the ashes. He sprinkles the ashes with holy water without saying anything. Then he addresses all those present and only one says the formula as it appears in the Roman Missal, applying it to all in general: repent and believe in the gospel, or remember that you are dust and to dust you shall return. The priest then cleanses his hands, puts on a face mask and distributes the ashes to those who come to him, or if appropriate, he goes to those who are standing in their places. The priest takes the ashes and sprinkles them on the head of each one
without saying anything. आमी आदीं हो आमचो गोबोर आमच्या कपलाचेर आमी लायताले पुणून वर्सा हे परिस्थितीक लागून आमी आशिर्वाद केल्लो गोबोर आमच्या तकलेर आमी घेतले म्हणटच गोबोर आशिर्वाद केल्या उपरांत आमी कोमिन्यांची मांडवळ सांबाळटा ते भाशेन आमी फुडें येतले आनी हो गोबोर आमी आमचे तकलेर घेतले म्हणटच तुमी यादनिकाशी वो सडन मुनियाशी येता तेन्ना मातशी तकली तुमी बागावची इलो आमी गोबोर स्प्रिंकल करतले हे भाशेन हो गोबोर आमच्या कुडीचेर घेवन आमी पिराचिताचेच मनान ह्या काळान इतोच सत्तले सगळीं उबी रावया. बाबा बडिनो पिराशीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन मागुया. देवा आमच्या दोयाळ बापा खालते जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातक रोडून पिराशीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय तर दोयाळायेन आमच्या मागण्यांक कान दी. हो गोबोर घेतोल्यान तुज्या साकरांचेर कोणवळायेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी पिराशीत काळाची दोणवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पास्कांचो गूट नितळ काळजांनी समोरमूंक आमकां पावय. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. पिराशीत करात आनी शुभ वर्तमान भवाळतान मानून घेयात. पिरीत चलतना आमी पिराशिताचीं युक्त गितां आमी गावूं येता. Papya ture nirbagya tu papna sanushi sasna cha sasna papya em konan paushi sasna cha sasna papya em konan paushi
सुट्टेक रेवेशी हांगा पाप तुझता बोला तुय ते उक्ते जाय देवा गेलो श्राप पाप्या तुझे रे पडो देवा गेलो श्राप पाप्या तुझे रे पडो सोयता नोय रे पाप्या दुश्मन रे तुझो कोणाचा शी पाप्या गुलाम रे ताचो कोणाचा शी पाप्या गुलाम रे ताचो देवान रोचिला पाप्या स्वर्गाच्या सुखा कित्याक तुवें ताय पाप्या सासणाच्या दुका कित्याक तुवें ताय पाप्या सासणाच्या दुका पाप बोगसूच्या रे पाप्या उपाय रे सोपो ओतोस कोणान दुख पाप्या हांव नीचो करो ओतोस कोणान दुख रे पाप्या नीचो रे करो कुमसाराक पोचूंक पाप्या लोस तोरी नाका सोमी जेजू क्रिस्त पाप्या रावता रे तुका सोमी जेजू क्रिस्त पाप्या रावता रे तुका सगळ्यांत उबी रावन आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया किरीत भाशेन हो पिराशीत काळ आमकां सगल्यांक नो सुनेचो काळ जावंक देवाच्या आशिर्वादाचो काळ जावंक आमची मागणी देवाक आतां खालतीकायेन उबारुया. शुभ वेळ तो होच थारणाचो दीस तो होच प्राचीत काळ शुभ वेळ आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरांतल्यान तशेंच जिविताचे देखींतल्यान आपले पोरजेचे जिवितांत नवसरणी हाडूंक स्फूर्ती आनी आदार जावंक देवा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो तालो भूक दिवनान मारता उलो आज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात पूण सोर्वेस्पराचें उतर आयकात. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या मागण्याक आपलीं काळजां दारूण करिनासतना उदरगत आनी बरेपण हाडटले नेम कायदे लागू करूंक देवा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो तालो भूक दिवनान मारता उलो तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो मनशां उजीर दाखोवचे खातीर करूं नाकात. ह्या प्राचीत काळांत आमच्या उपासा वरवीं ओदीक आत्मीकतायेन आनी पवित्रतायेन आमी वाडून आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक मागण्या वरवीं देवीक अनुभव मेळून आनी धर्मदान कोत्ताना गुप्ती तें करून
आमच्या काळजा मनाची नवसोरणी जावंक देवा लागीं मागुया. दोनया देवा आयकाम सोतालो मुक्तीपणान मारता उलो. आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागता. हे कोविड-19 महामारी वरवीं आख्ख्या संवसाराक आमच्या भारतांत आनी आमच्या माणकुल्या गोंयांत जायतें लुकसाण जालां. पूण ह्या महामारी वेळारूय आमी देवाची काकळूत आनी मोग भरपूर अणभवला. आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली सुरक्षीत दवरूंक आनी बेगीनूच हो रोग नोपयत जावंक देवा लागीं मागुया. दोनया देवा आयकाम सोतालो मुक्तीपणान मारता उलो. बोदयाळ बापा, जिवीत बदलून आमी तुजे वेंगेन परतून येवंक तूं आशेताय आनी आमकां कृपा दिताय. आमच्या जिवितांत सदांच आमची नवसोरणी करूंक आनी बऱ्यो कन्यो ओगेपणान आनी गुप्ती करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका येकान ये. तुकाच वखदा सोर मोचे तुझे से कोरकाशेले. मोचे हाथ गे मोचे पाय गे स्वीकार कोरावता कोशे. तुझो मोग कोरकोट करूं शुकोबर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर मोशे दिता तुका येकान ये. तुकाच वखदा सोर मोचे तुझे से कोरकाशेले. मोच्या बाबांबडीनो, हे आमचें बलिदान सरपरवेदार देवा बापाक मानता दोसलें सामूण मागात. हे तुझ्या तान्ने बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सोबीच्या दावा सोबीसपोर मानून घेऊ. कोणवळे बापा, पिराशीत काळाचे सुरवेक येवन आमी तुका दोबाच्यान समोर पितांव. पिराशिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या कन्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदावण्यो दोमावंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितोड जावन जिजूच्या कोश्टा मोन्नाच्या समरुमान भोक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 पवित्र
दोलबलांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भोल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागतांव साव ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso gud porgo tuya, Jesu melo, Jesu chivon salva, Jesu noviane tolo. Papa Jesuच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी गुडास कोत्तांव आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समोर पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्मू सायबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवां सुदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुवेस्टा गोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दोयाकुडा मागतांव आंकवार मारये देवाची माये सांगाती बागयोन जुसे तिचो पोती बागीवन धर्मदुता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमचो दोयाळ काकूसा देव आपणा शिवंक आमकां आपयता ताजो उलो आमच्या काळजान घेवन आमी ताजी शिवंक आमकां देवान दिल्ले उपाय ताजो आमी फायदो काडून आमी देवा शिवंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शेनोत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राचोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बवाडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सिसनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेताव ती आमचेर सुट्टी आनी खासडी नाजाव पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. हो जेजू आमचो सोडवणदार बापाच्या दोळ्याचो उपकार इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणांगा पयल्यान ती आमी सगलीं जावन आसा सुभागी. सुमिया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Do Lord Jesus, Mogaludan, Kitlo Mogalistanzo, Amche Soshi, Disradrata, Amche Samatsoloita, Tachi Bogor, Yergonasa, Subun Priti Kotolo Aplo Sangam Amgandita Vanto Devi Mogatso Aplo Sangam Amgandita Vanto Devi Mogatso Kaklutaci Kedi Vorti Norsanico Doriado Vici Gotmia Chitkun Rauta Aplan Zrokta Nanoida Bapa Dita Tanga Vopun Kurbenes Medoida Aplans Rokmas Tanga Kaun Tanche Lagi Etzata Aplans Rokmas Tanga Kaun Tanche Lagi Etzata Mogalista, Jesus Omia, Sason Damo Kotolia, Montão Saiba, Tu Zoka, Tu Zokordano Mosca, Zatu Anso, Sasna, Sasna, Jinhi Zatos Kabaru Mirmi Ami Mugun Tuka
Rupruba기 sargaru Nirmiyami Bogum Tuka Ruprubagi sargaru Tulo Jesu Mogaludan Kitlo Movalistamso Amchi Soshi Disratrauta Amka Samal Soloita Tashi Bogon Herkonasa Sopun Priti Kotolo Aplo Sangat Amkandita Vanto Devi Mogatso Aplo Sangat Amkandita Vanto Devi Mogatso. प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या कोणवड्या बापा पिराशीत काळाची आमची दोणवण तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमच्या ओतम्याक आनी कुडीक ओखोत मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचें आमकां बोळ मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बाबडीनो तुमकां उगडास कोत्ता आयसोन आसा जिंजबार आनी उपासाचो दीस टुडे इज अ डे ऑफ फास्ट एंड एब्सिनन्स कितें भाशेन आमचे नवसरणीच्या मनान आमी आयचो दीस पिराचिताच्या मनान आमी सारूंक आमी वावरुया जांकां आशिर्वाद आयिल्लो गोबोर जाय आपल्या गोरच्यांक व्हरून लावपाक जाय तांकां दाराशी आमचे वॉलंटियर्स तुमकां हो गोबोर वांटलेत आमी धाकटीं पॅकेट्स केल्लीं आसा आनी बरोबर आमी गोबोर लावची रीत मागण्याची रीत आसा ताज्योय कॉपीज आमी केल्ल्यो आसा त्यो तुमकां भायर सरतना दारांचेर तुमी त्यो घेवन ही रीत तुमच्या घरांनी तुमी करची आनी तुमच्या गोरच्यांक हो गोबोर तुमी लावचो सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सर पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे मोडकार एकूच कळवणी आसा मोन्नाची आमचो भाव सांताना मिंगेल फर्नांडीस कुर्साची मुड्डी गोरजे हांगासर कालच्या दिसा वतल्ला ताचो इंतेर जातलो आमची गोरजेन आयज 11:30 वरांचेर मागुया देवान ताका सुर्गींची शांती फाव करूं
सगळे तुझे योगमा मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे